आता जीएसटी बीजेपीचे लीडर आता जीएसटी बचत उत्सव म्हणून सेलिब्रेट करपाक भोंवता हांगा थंय. खरें म्हणचे खरें हास्यास्पद कसलो उत्सव सेलिब्रेट करपाक भोंवता तुमी. म्हणजे जो गेली 8 वर्सां तुमी भरमसाट जीएसटी लोकांकडल्यान कलेक्ट केली, आमचे बिझनेसमॅना कडल्यान कलेक्ट केली, ती गेली 8 वर्सांक मोठ्या प्रमाणात जीएसटीची लूट तुम्ही केली, ती सेलिब्रेट करपाक तुम्ही आता हो उत्सव सेलिब्रेट करता. म्हणजे हेजो अर्थ की तुम्हीच स्वतः मान्य करता की गेली 8 वर्सांक जी भरमसाट जीएसटी तुम्ही कलेक्ट केली, त्या वेळार 8 वर्सांक जीएसटी लूट उत्सव चालू आसलो आणि ती आता कमी करून तुम्ही जीएसटी बचत उत्सव सुरू केल्लो आसा, हे तुम्हीच सांगता. एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की जीएसटी गेली 8 वर्सांक आमचो देशाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन, आमचो काँग्रेसचो अध्यक्ष, माजी अध्यक्ष आनी आता लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी लीडर राहुल गांधीजीन गेल्या 8 वर्सांक म्हटलें की तुम्ही ही भरमसाट जीएसटी जी लोकांकडल्यान कलेक्ट करता ताका खंय तरी कॅप घाला. पूण हो सरकार कोणाचें आयकूंक पडलेलो ना. पण आज तुम्ही जे सेलिब्रेशन करपाक भोंवता पळय ते म्हाका तुमकां लोक हांसता. खरें म्हणजे हास्यास्पद की ज्या बिझनेसमॅनांनी खरें म्हणजे कोविड टायमार जी कठीण परिस्थिती आसली त्या वेळार खुबशे बारीक बारीक बिझनेस बंद जाले आणि ते बंद जावपाचें कारण त्या वेळेली परिस्थितीन प्लस हे जीएसटी. आज तुम्ही जर भोंवता आसतना तांकांच तो अनुभव येता. साहजीक खूब जाण म्हणटा की तुम्ही गेली 8 वर्सां मोठ्या भरमसाट पद्दतीन जीएसटी कलेक्ट केली आणि आज तुम्ही दुकानदारांक सांगपाक भोंवता की नवी जीएसटी इम्प्लिमेंट करा म्हणून. खंयच्या आधाराचेर. ती एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय, खंयचो तुमकां नैतिकताच ना खंयच्याय धंद्याकाराक बिझनेसमॅनाक हे सांगपाक की कारण खंयचोय बिझनेसमॅन आपले कश्टाचे भांडवल घालून ते बिझनेस सुरू करता. आणि सादी गोष्ट हो मुख्यमंत्री आज भोंवता, काही तांचे मंत्री भोंवता, काही लिडर भोंवता, तुमकां खंयची नैतिकता आसा भोंवपाक की बिझनेसमॅन ज्या वेळार खंयचो बिझनेस सुरू करता ताचो एक म्हयन्याचो सेल आसता, त्याच्या 3 पटीन तांचो स्टॉक आसता. म्हणजे त्यांच्यानी गेली हो स्टॉक जो परचेस केला ताजेर जीएसटीची पहिली रेटीन भरल्या की तुम्ही तांकां आतां म्हणटा ते कमी रेटीन फारीक करा लाया म्हणटा. खंयच्या आधाराचेर. सो म्हाका दिसता हो बीजेपी सरकार वेगळे वेगळे इश्यू डायवर्ट करपाक वेगळे वेगळे गोष्टी हाडपाचो हो प्रयत्न. हांकां खास करून पणजेच्या एका दुकानदारान सरळ सरळ सांगलेलें आसा. खुबशा दुकानदारांची हीच भावना आसा पूण सरकार सत्तेर आसा म्हणून खुबशे जाण ओगया, पूण फाटल्यान तेंची टिंगल करता लोक की आज हे भोंवता म्हणून. त्या खातीर सांगपाक सोदता की ही असली जुमलेबाजी बंद करा. लोकांनी खूब 8 वर्सां ह्या देशाच्या जनतेन, ह्या देशाच्या वेगळे वेगळे बिझनेसमॅन तेंच्यांनी खूब त्रास काडलेले आसा. तुम्ही जर डेटा पळयत जाल्यार ह्या गेल्या 8 वर्सांक जवळ जवळ 1,27,000 कोटी म्हणजे एव्हरेज तुम्ही जर जीएसटी पळय जवळ जवळ 1,25,000 एव्हरेज जीएसटी पर मंथ कलेक्ट जाल्ली आसा ह्या 8 वर्सांक. आता ऑफकोर्स ह्या गेल्या 3-4 महिन्यांक ती 1 कोटी 1,25,000 1,85,000 75,000 जाल्या. पूण एव्हरेज 1,25,000 एव्हरेज जीएसटी पर मंथ गेल्या 8 वर्सांक कलेक्ट जाल्ली आसा. आणि तातूंतल्यान प्रामुख्यान जर मेजर वांटो आसा तो तातूंतले 60% जो वांटो आहा पळय तो बारीक लोकांचो, बारीक बिझनेसमॅनांचो. हे बारीक बिझनेसमॅनांक तुमी सोंपयले. सो त्या खातीर ही दिशाभूल करपाचो प्रयत्न तुम्ही जीएसटी उत्सव म्हणटा पळय ते बंद करा प्रकार. कारण लोक त्रासान आसा, बिझनेसमॅन अजूनही त्रासान आसा. त्या खातीर ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की लोकांच्या कानान तुम्ही वेगळे वेगळे तेल घालपाचो प्रयत्न करता पळय ताका लोक बळी पडचे ना.